केन्ना म्हजें कॉन्सन्ट्रेशन म्हजें चिंता ह्या संवसारी संगतीचेरच आसा तेन्ना देवाचो दोळो आयकूंक साध्य ना. हांवें कशें व्हड जावचें, हांवें कशें तें बांदचें, हांवें कशें आनी एक कार घेवचें, आनी कशें 1 फावटी न्हय 1000 फावटी सांगा आज सर्वेस परसो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाकात. मोरता म्हणसर सांगा ताळो आयकूंक साध्य ना. बाळका जेजू थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमकां कितलें सारकें दिसता तितली सारकी विंसोवन आमी करूंक शकता. तितलें समर्पक रितीन आमचें जिवीत मांडून हाडूंक शकता. कुडीची दिश्ट मात न्हय, गिन्यानाची दिश्ट आसा, आत्मीक दिश्ट आसा. धाकल्याक सांगचें तर ल्हान भुरग्याक दिश्ट आसता पूण ते समर्पक निर्धार घेवंक शकना. हांव चिंतिना आमच्या मदलें कोणी इस्कॉलाक संतोशान गेल्ले हांव म्हणून हांव वचोन. तुमी कोण म्हण गेल्ल्यात की सुरूच्या दिसा रडनासतना आमकां वचूंक म्हण नातलें. पूण ताच्या उपरांत त्या शिकपा वरवीं आमकां कितें बरेंपण मेळटा म्हूण समजल्या उपरांत आमीच गेले. हांव कश्ट काडणी आमी गेल्लीं आसा. ताचे तान फायदो मेळिल्लो आसा. देखून भुरग्याक आनी आवय बापायक सर करतना ताळ करतना आवय बापायक भुरग्याच्या की चड कळीत आसा. देखून भुरग्यान आवय बापायक आयकूंक आसा. आमचे थोडे तरणाटे व्हिलिंग करतात. बायक रॅश धांवडोवचें, कार जावन दी बायक जावन दी रॅश धांवडोवचें आनी तरणाटपणार तें करूंक धैर आसा. 40-50 जाल्लें तशें करिना. कित्याक? 2 कारणां. एक मोडलेलीं आडां तितल्या सुलाबेन गट जायनात, समान जायनात म्हाताऱ्यांची प्राय जाल्ल्यांची. तरणाट्यांक ताचें रिपरकशन कितें म्हूण कळीत ना. हांकां इल्लें पडोवन संवय आसा, कळीत आसा. परिणाम कितें म्हूण कळीत ना. एका वेळा कालें जालें जाल्यार इगर्जेक मिसाक हांगा आयिल्ल्या पैकी तुमी जायतीं तरणाटीं आसात. पूण भायल्या गांवांत सदांवत मिसाक येवचें रिटायर्ड जाल्या उपरांत ह्या कुशीक पयस जालें, त्या कुशीक लागीं जालें, फोंडा विशयान कितें तयाराय करची म्हणटना मिसाक येवचें. कित्याक? एका रितीचें बें आनी एका रितीची आत्मीक दिश्ट बहुशा सैमीक दिश्ट गैरी जाताना नितळ जावन येता. ह्यो सर्व संगती ह्यो 3 हंताची दर्शनां निदर्शनां हांवें तुमच्या मुखार दवरलीं. कशें दिश्टींत फरक आसा. सैमीक दिश्ट, समजुनेची दिश्ट आनी आत्मीक दिश्टींत फरक आसा. आनी कितली समर्पक दिश्ट आसा तितलें भद्रतेचें बरें चॉयस ह्या विंसोवन आमी करूंक जाता. आमी कितलीं बुदवंत जावं, कितलीं शाणी जावं, देवा मुखार आमी कांय न्हय. देव सर्व जाणार आनी त्या खातीर आमी देवाचें उतर आयकुचें आनी तें पाळचें. जायते फावटी आमच्या समजुनेक तें विरोध म्हूण बगल्यार आमच्या फायद्याक पडटा. जायते फावटी देवाचें उतर आमी वाचतना तें आमकां सारकें समजना. आमच्या चिंतपाच्या की भायलें देखून तें पाळूंक आमी फाटीमुखार सरता, फाटीं करता. हाच्या पयल्या वाचपांत इस्रायल परजे विशांत जेरेमिया प्रवादे मुखांतर देव शीन उसारता. देव म्हणटा इजिप्तांत भायर काडिल्ल्या दिसांतावन आज पर्यंत दिसान दीस पुरो जालें म्हणून आसतना म्हज्या प्रवाद्यांक हांवें दंड तांकां शिक्षीत करूंक हांवें प्रयत्न केले पूण शिक्षीत जावंक तांणी इन्कार केलें. दे रेफ्यूज टू बी टॉट. स्टिफ नेक्ड पीपल बिलकूल आयकलीं नात. वचून सांग तांकां. होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत देव इस्रायल प्रजेक एक हट्टी पाडी म्हणून ओलायता. नेना तुमकां कितल्या जाणांक गोरवांक सोरोवंक व्हरनू या आनी कितें व्हरनू संवय आसा की म्हणून थोडे फावटी गोरवां हट्टान वचूंक रावना जाल्यार मुखले पांय धरून घट्ट रावता. कांय ओडूंक जायना. हट्टी पाडी म्हणटा. हांवें कितले प्रयत्न केल्यार आयकणांत म्हणलो तसलो एक आरोप देव लायता. भाऊ आनी भयणीनो, मोतीचे तशें आत्म्याचे दिश्टीचेर आमची सैमीक साल वंदवण आसा. आमची मोतीची आत्म्याची दिश्ट कितली नितळ आसा
कितली सूक्ष्म आसा तितल्या मापान आमची साल बरी जाता. ती गैरी आसा जाल्यार आमची साल बरी जायना, जावंक साध्य ना. बियान खालें कितें आमी करयेत पूण थंय कन्विक्शन ना, थंय नीज जावन समर्पण ना, थंय बैल दिकावटेक मात्र. आयच्या वांजेलान जर आमी पळयलें तर जाल्यार जेजू एका मोण्या डम डिमन ताका मोणेपण त्या देवसराक लागून आयिल्लें त्या व्यक्तीक, असो अर्थ न्हय मोणें आसलें सगळ्यांक देवसर आसा म्हणून. पूण ह्या व्यक्तीचे समस्या ताका निजायकी उलोवंक जें कितें ताचें जीब आनी कितें ताळो सगळें सारकें आसा, पूण ताका उलोवंक सोडूना देवसराच्या त्या इंटरवेन्शना वरवीं. आतां जेजू त्या व्यक्तीक गूण करता. आतां गूण केल्या उपरांत रिएक्शन पळया, कशें रिएक्शन जायचें आशिल्लें? संतोश भावाचें आसलें न्ही गे, केदें व्हरते अजाप जालें म्हूण तांकां खुशी जायची आसली. पूण थोडे जेजूचेर आरोप लायतात, वो बेलझेबुलाच्या सैतानाच्या मुखेलीच्या कॅपॅसिटी वरवीं ताच्या सांगात हाचें कनेक्शन आसा, देखून आनी देवसार धांवूंक साध्य जालें. आनी थोडे म्हणलें आं तुवें केल्लें हांव पातये ना, तो पयशे पयलें सोमा आसुल्लो तो उलयतलो आनी बेश्टें तरी आमकां मोस करचे खातीर हें पुरो व्हडलें स्टेज शो केला. तूं निजाय कितें केल्लें वय जाल्यार आनी एक सरकाता न्हू, आकाशांतल्यान कालें हाडून दाखय पळया. चॅलेंज करूंक लागलें. कित्याक हो फरक? सगळ्यांनी करूं ना, सगळ्यांनी असलें रिएक्शन करूं ना, लोकां मदल्या थोड्यांनी तशें केलें. कित्याक थोड्यांचें रिएक्शन तशें जालें आनी थोड्यांचें रिएक्शन बरें आशिल्लें. खंयच्या वयर डिपेंड आसा? अजाप तें सेम, जेजून केल्लें अजाप तें एकच थंय आशिल्लें, पूण रिएक्शन वेगवेगळें. कित्याक? पळोवची दिश्ट दुसरी आशिल्ली, पळोवची दिश्ट दुसरी आशिल्ली. भाऊ न्ही भयणी न्हू, आयच्या किर्तनांत त्या खातीर आमकां आयकूंक मेळिल्लें या परत परत आमी रिपीट केल्लें तसलें वाक्य जावन आसा, आज सर्वेस्परसो ताळो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमचीं काळजां धरून करिनाकात. हें बरें आसा. आयकना जाल्यार धरून करियेत. न्ही आयकता की सर्वेस्परसो ताळो? कित्याक आयकना? आयका लागीं येदोळो. आमी हें किर्तनाचें मस्तपटी सांगलां, आयकता गे हें बेश्टें बरयलां. आयकना जाल्यार कित्याक आयकना? खंय म्हणी बोरवेल कोणतना गेल्लीं आसात गे तुमी? बोरवेल कोणतना बरो आवाज जावन आसा बोरवेल असो, आनी तूं थंय कोणा लागीं उलयता जाल्यार जाता गे तुका आयकता गे, ताणें उलयल्लें कालें या तुका उलोवंक जाता, बोबो घालून उलयचें आनी ताका दुसऱ्यां कालें गे आयकता आनी तूं कालें थंय ताणें पयस वचून आमी उलयता. कितेंय इम्पॉर्टंट आसा जाल्यार खंय बोरवेल कोणता कितें व्हडलो आवाज जाता थंय आमी उलयता गे ना. देवाचो ताळो जर हांवें आयकचें जाल्यार, म्हज्या काळजाक तो लागाचें जाल्यार हांवें सगळ्या संगतींनी फुल्ल मेतेर जावन तांतू रोमोन आसतना आयकूंक जायना. आनी ह्या खातीर जेजू त्या ओंप्याच्या वापारींत सांगता, थोडें बी मेरेर पडलें आनी थोडें बी कडपी सुवातेर पडलें आनी थोडें बी खांट्या कुंट्या मदें पडलें, किरलालें पूण फळ दिवंक सकोना. सुकणी व्हरून गेली, करपण गेलें, खांट्या कुंट्यांनी अडसिलें. म्हणजे केन्ना म्हजें कॉन्सन्ट्रेशन, म्हजें चिंता पळय ह्या संवसारीक संगतीचेरच आसा, आसूंक नजो म्हूण सांगना. संगत आमी मुखार वचचें, आमचें जिवीत बरें करचें, पूण ताचेरच आसा तेन्ना देवाचो ताळो आयकूंक साध्य ना. हांवें कशें व्हड जावचें, हांवें कशें तें बांदचें, हांवें कशें आनी एक कार घेवचें, आनी एक कशें, खाली तें मात्र कॉन्सन्ट्रेशन जाल्यार देवाचो ताळो एक पोटी न्हय 1000 पोटी सांगा. आज सर्वेस्परसो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमचीं काळजां दारून करिनाकात. मरतना म्हणसर सांगा ताळो आयकूंक साध्य ना. कित्याक? तर ह्या ताळ्याच्या की चड गटायेन चड बळान दुसरो ताळो काना भितर रिगोण आसा, तो बोरवेलाचो ताळो रिगोण आसा, आयकूंक साध्य ना. दुसऱ्यान भाऊ न्ही भयणी न्हू, थोडे तेंपा आदीं आमच्या एका याजका लागीं ताणें एक नियाळ दिल्या उपरांत याजका लागीं हांवें प्रशंसक सांगलें, मलगडो याजक नियाळ बरो आसुल्लो. आनी तक्षण ताणें म्हाका जाप दिली, वय वय तुका मिस्टेक करता दिसता. अरे हांवें ताका सांगलें नियाळ बरो आसुल्लो, ती एक ल्हान मिस्टेक जाली, तें घाल व्हडलें करताय म्हणलो.
मागीर परत्यान हांवें सांगलें तें कानाचें सोमाक घाल तुका आयकना ताणें कानाचें तें फिक्स केल्या उपरांत परत्यान सांगलें तुजो नियाळ बरो आसलो म्हूण सांगलें. आतां तें रिएक्शन कित्याक आयलें? कित्याक ताच्या मतींत तेदोळ ताणें मिस्टेक केल्ली ताच्या मतींत आसा आनी ताणें भविश्य चिंतलें वो म्हज्या मिस्टेका विशयान सांगून आसा. हांवें सांगलें दुसऱ्यांत ताका आयकल्लें दुसऱ्यांत. भाऊन आनी भयणीनो, देवान सांगचें जायते फावटी आमच्या मतींत देवा विरोध जायते आसा हें सत. म्हजी पातकां तो खेळटा, म्हाका तो म्हजो मोग करिना, म्हज्या विशयान ताका पडोवन वचना, म्हज्या सलवणेक तत्व कारण असलें नाका जाल्ले आरोप आमी देवा विरोध गळोवन आसाव आनी असो परिणाम जावन देवान आमकां बरें सांगल्यार आमकां बरें आयकूंक साध्य ना. देखून तें नितळ करीचें, देखून आमचे चश्मा बदलीचे, आमचे कान समान नितळ करीचे आनी पवित्र पुस्तक वाचतना प्रत्येक जावन नव्या सोल्ल्यांत देवाची मोवाळाई, देवाची ती कणवळाई तें बोळेपण आमकां आयकूंक मेळटा, आमकां पळोवंक मेळटा आनी त्या मुखांतर आमचें काळीज ताका स्पंदन करूंक शकता. जर तें करिनाय ह्या खरेजमेच्या काळार कितलेय उपास कर, मास सोडून खाली रांदय मात्र कालय कर, कांय फरक येना. इल्ली मोठाय उणी जाय तितलेंच आनी इल्लो हंकार चडात हांवें प्राजीत केला म्हणून, पूण तुज्या दोळ्यांची दिश्ट त्या काळजाचे दारूणाय वचना. जर निजाय कित्या देवाच्या मोगार पडचे आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. दारूण करिनासतना सर्वेस्पराचो ताळो आयकाचे तर जाल्यार आमच्या दोळ्यांक मांडली साय काडीचे, कानांचे बेरेपण काडीचे आनी देव खंडीत जावन आमच्या हर एकले लागीं वैयक्तीक जावन उलोवंक तयार आसा आनी तो उलयता. आमचे कान मात्र ताका स्पंदन करूंक शकना. येमिसाचें बलिदान आमी भेटयतना किर्तन 50 आनी 10 वळ अशें म्हणटा, एक नितळ निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी सर्वेस्परा, एक नितळ निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी, एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. दाविदान सांगिल्लें तें किर्तन केल्लें तें मागणें. आमी जेजूच्या पवित्र काळजाचो तेर्स म्हणटना कितें म्हणटा? जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या खर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. हें काळीज ताच्या काळजा सारकें आसतना आमी देवाचो ताळो आयकूंक शकता, ताच्या ताळ्याक स्पंदन करूंक शकता, रेस्पॉन्ड करूंक शकता. ही जावन दी आमची आशा, हें जावन दी आमचें बेसांव. तसो आमी आमच्या हर एकल्या लागीं हांगा आसलेल्या लागीं उलोवंक सोदता. तसो ताळो आयकूंक आनी आमच्या आत्म्याची ताण बगूंक आमकांय उर्बा येवं, प्रेरण मेळो. येवं क्रिस्तांत येवसो जेजू आमकां वेंगूं. आमेन.